ह्या मिसाची तेसावा इजबेल वालेस जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता क्रूज ग्रेशियस आगासाई लासन वालेस जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता मारिया डायस आगासाई फॅमिलीक बरी भलायकी मागता कॉन्स्टासियो फेर्नांडीस ओल्ड गोवा जॉनथन झेवियर पेरेरा जल्मा दिसा देवाक दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता हिलारियो आनी शेरिल पेरेरा आगासाई आपल्या भावाचे जॉन डायस मेडिकल रिपोर्ट्स बरे येवंक मागता अल्जिरा डायस ओल्ड गोवा बर्निस de Souza जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता बॅप्टिस्ता de Souza कुर्का दिनवासनीचे मीस पेटयता विनक्लेंट फेर्नांडीस कारांजाले आपल्याक बरी भलायकी आनी डिलिव्हरी बरे भाशेन जावंक मागता जोकिना ग्रेशियस आगासाई बरी भलायकी मागता अल्बानो आनी फामील सांताक्रूज आपल्या भावांक बरी नोकरी फावो जाल्या म्हूण देवाक दिनवासता आनी फॅमिलीक बरी भलायकी मागता ब्रदर एस्टन कार्वालो केपें सगलीं उबी रावया आनी सुरवातेचें गीत गावया. Ci vedi sorri au veta Cushal kai son dos macadi tolia au veta Deva și visvas dorun au veta Zwar mojelga tum visvashi mun koroi tuja ochi tonrachi duyin makavat gatui deva chemidi suri hauveta Kushal kai suntos makadi tolia Aueta Deva și visvas dorun Aueta Tu kakirtum sontosan Tu chakorang magpavui Soshi am sorta Tu ce bucarau eta Deva ce vedi suri au veta Cushal kai suntos macadi tolia au veta Deva și visvas dorun au veta Babaचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या स्वामी येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकपूर तुमचे सोवे आसूं मोगाल भावा भयणीनो मानेवूत आग्नेलाचे 98व्या पुण्यतिथीची तयारी आमी करता. आज नोवेनाचो नवो दीस आनी आयचो विशय जेजूक पोरगोटूंक आनी ताचे दिरादीक गोवाय जावंक बोरवाशान जिविताची यात्रा करुया.
आयज केरीत भाशेन मिस्योनार मिसांव आनी आपल्या भावार्था खातीर पिडापीड सोंसतले पवित्र सोबे पासत आमी मागताव. वचात सगल्या संवसाराक शुभ वर्तमान परगट करात. ही जेजूची आज्ञा पाळून जायते मिशनार आपलो देश गांव गोराबो सोडून पयस पयस गांवांनी जेजूची बरी खबर परगट करतात. तांच्या वावरान तांकां जायत्यो आडकोली आसतात. क्रिस्ताचें नांव उच्चारतात तांकां दुमाळो सोंसचो पडटा. तांकां गोठाय फावो कर म्हूण आनी तांचो मिशनारी वावर फलादीक कर म्हूण ह्या मिसांत मागुया. तेच परी आमी सगलीं आमच्या बावतिजमा वरवीं मिशनार तर आमच्या जिविता वरवीं आमी जेजूक परगटूंक आनी ताचे दिरादीक गोवाय जावंक बोरवाशान जिविताची यात्रा करूंक देवाची कृपा मागुया. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमची संवसारी पॉयंट करतना साबार पावटी आमी आमच्या जिवितान देवाचे गोवाय जावंक ताचे दिरादीक परगटणार जावंक साबार पावटी विसरल्या. जावं ते आमच्या उतरांनी, जावं ते आमच्या करण्यांनी, जावं ते आमच्या जिवितांतल्या चालींतल्यान. तर असल्या आमच्या चुकीचें आमी बोगसणे मागुया आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची चुकीची वळख घेवन आमी पातकी म्हणून ओळखून घेवया. आमी सांगाता हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सरपोत बेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत भगेवन सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपद बेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूंक. आमीन. Sumia kakuto, sumia kakuto, sumia kakuto, sumia kakuto. Krista kakuto. Krista kakuto, Krista kakuto, Krista kakuto. Somia kakuto, Somia kakuto. Somia kakuto, Somia kakuto. प्रार्थुया. ह्या वेळार थोडोच वेळ मौन रावन आमच्यो गरजो आमची ते सवां ह्या वेदिमिका मुखार बापाक उबारुया. भोवमुगाळ बापा, तुजे ओगणीत जानवायची मांडावळीन तुज्या पुताच्या कश्टा मरणांत तुजे पवित्र सभेक वांटो मेळचो म्हूण तुवें निर्मलाय. तुज्या नांवा खातीर मिशनरांक आनी कश्ट दोगतांक सांपडल्यांक आमच्या भाव भयणींक तुजे पवित्र रत्न्याची घटाय दी. सस्निकायेन आनी मोगान तांची काळजां भर आनी आपल्या कश्टा आकांतांनी तुजेर विस्वास सांबाळूंक तुवें बसयलेले सासणीक जिविताची खरी आनी विस्वाची साक्षीदारां ती जावंक. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तकरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. इजाईस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. कितलीं सोबीत पावलां तीं दोगरा वयले
चलोवन येता तांची बरी कोबर तो हाडटा, शांती सोडवून परगडटा अशें तो शासनाक सांगता. तुजो देव राजवट चलयता, चीत दिवन ऐक. तुजे राखणे आपलो ताळो वयर काडटा, ते सगळे एकाच ताळ्यान आड्डता. कित्याक सर्वेस्पर शियोनाक परतून येता तो, आपलेच दोळ्यांनी तो पळयता. गोट्टोन जाल्ल्या जेरुजाल्या घरां निवासनां खुशालकायेची उदकार सोडात. कित्याक सर्वेस्पर आपले पोरजेक बुजयता, जेरुजाल्याची सोडवण करता. सर्वेस्पर आपलो बावलो झुजाक तयार करता आनी पृथ्वीच्यो सगल्यो शिमो आमचे देवाची सोडवण पळयतलोय. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावन दी. शेकांशेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवण फाकली. जबाब. शेकांशेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवण फाकली. सर्वेस्पराक रचून गा नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्लीं ओचोऱ्यां उजव्या हाताचीं बोळां आनी पोवीत बावल्यान जैत व्हरून सोडवण दिली. जबाब. शेकांशेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवण फाकली. इस्रायलाच्यो शेळयो आपल्यो तीर विस्वाशी मोग मनांत धरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्रांचे दोळे मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब. शेकांशेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवण फाकली. शेकांशेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वी गणगणा सर्वेस्पराच्या मनांत खुशाल गितां घडून गा. आनंदाची उल्हास सोड. जबाब. शेकांशेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवण फाकली. किन्नऱ्यो हातांत धरून वेगवेगळीं वाजोतरां घेवन सर्वेस्परा गितां गा. तुरतुऱ्यो शिंगां वाजोवन सर्वेस्परा रायच्या उठोनीत वाकाणी कर. जबाब. शेकांशेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवण फाकली. शुभ अर्तनाम सगळ्यो बी रावया. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy. जो कोण मोग करता तो देवाक तावन जल्मला आनीक तो देवाक वळखता. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy. Sorvespo तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. लोकांच्यो उरपोंज्यो पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसलो आनी ताचे शीस ताचे सुरशीं आयले. तेन्ना तांचे कडेन उलोवन अशें तो शिकोवंक लागलो. खुशे मनान गरीब तीं सुभागी, सुर्गीचें राज तांचें. शांत तीं सुभागी, प्रितूम तांचें दायज. रुदन करतात तीं सुभागी, देव तांकां बुजवण दितलो. प्रमाणीकपणाक तानेतात आनी भुकेतात तीं सुभागी, देव तांकां दादोशी करतलो. दोयाळटीं सुभागी, देव तांची दया करतलो. काळजान निथळ तीं सुभागी, तीं देवाक पळयतलीं. संवस्थाय करतात तीं सुभागी, देव तांकां आपलीं भुरगीं म्हणटलो.
प्रमाणीकपणा खातीर दुमाळो सोंसतात ती सुभागी सुर्गीचें राज तांचें. म्हजे खातीर तुमकां अपमानतीत, तुमकां दुमाळो दितीत आनी सगळ्या जिन्साच्या वायट तुमचेर आड उलयतीत तेन्ना तुमी सुभागी, खुशाल आनी संतोश भरीत जायात. स्वर्गार भोव व्हडली मुजुरी तुमची. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ताताय मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी देवाक उलो मारतना आमच्या वागण्यांतल्यान जाल्यार देव आमा समेस्तांक उलो करता आपलो शिव वर्तमान परगटच्याक, जावं ते आमच्या उतरांनी, जावं ते आमच्या करण्यांनी, जावं ते आमच्या जिवितांतल्या चालींतल्यान. आनी होच आयचो विशय जावन आसा. आमकां ताचे गोवाय धिरार्दीक परगटणार जावंक आमकां जेजू उलो करता. हेंच कितें आयच्या पयल्या वाचपान आमकां इजायास प्रवादी सांगता. इजायास प्रवादी एका मिशनराची तोखणाय करता. ताका तो वाकाणटा. तो आपलो गांव सोडून, आपलो गांव सोडून तो देवाचें उतर परगटच्याक वता. तो देवाच्या शुभ खबर शांती तो दुसऱ्या सवें विस्तारपाक वता. आनी असल्या वेळार इजायास प्रवादी ह्या मिशनराची जिबेची स्तुती करना. ना म्हण ताचें रूप कितलें सोबीत आसा म्हण ताका वाकाणना, पूण ताचीं पावलां कितलीं सोबीत हें तो वाकाणटा. कित्याक ह्या पावलांनी, ह्या मिशनराच्या पावलांनी खेड्या गांवांनी तो गेलो, दूख त्रास ताणें अणभवले, पूण तो थांबूंक ना. देवाच्या उतराची परगटणी केली. ताणें सुटका हाडली, शांती हाडली, सवस्काय हाडली. देखून इजायास प्रवादी ह्या मिशनराचे पावलां सोबीत म्हणून तो वाकाणटा. मोगाच्या भाव भयणू, बाळका जेजूची बागियोन ट्रिजा, सेंट ट्रिजा ऑफ चायल्ड जीजस हाच्या जिवितांतली ही घडणी. जेन्ना ती ओसोक्त आसली, आपल्या कोवेंतान आसली, तेन्ना भितर आसतना एक माद्र भयणीन तिका म्हणलें, सिस्टर तुवें भायर इल्लें वॉक करच्याक बरें, तुजी भलायकी बरी उरतली. आनी ती वॉक करच्याक लागली. जाल्यार थोड्याच तेंपान एक सिस्टर पळयताली, ती बोर कांसार जाताली, जायनासलें. असल्या वेळार आनी एक माद्र भयण तिका म्हणटा, सिस्टर तुजे कडेन जायना, तुवें विसो घेतल्यार बरो. असल्या वेळार बाळका जेजूची बागियोन त्रिजा अशें म्हणटा, म्हाका ओत्मीक वाटेन ही भलायकी मेळटा, बळ मेळटा. हांव म्हजी ही दूख, म्हजी पावलां ही चलची वाट त्या मिशनराक भेटयता, जो आपली वाट चलोन तो थोंकला, तो कांसार जाला. ताजे पासत ताका बळ मेळच्याक म्हजी ही वाट हांव चलतां आनी म्हजी पावलां, म्हजी वाट ताका भेटयता. मोगाच्या भाव भयणो, आज ही बागिवंत मिशनरांची आस्कारीण म्हूण पाचारता. ती व्हड व्हड मिसावांनी वचूंक ना, पूण आपल्या कोवेंतानूच रावून मिशनरां पासत मागणें केलें. हेंच कितें आमा समेस्तांक आज देव उलो करता. एमाझॉन, आफ्रिका वो हेर गांवांनी वचून वावर करूंक तुमकां उलो करना, पूण तुमच्या कुटुंबांत तुमी वावर करतात थंय, तुमी शिकतात थंय, होच मिशनार वावर फुडें व्हरूंक आमकां उलो करता. तर मोगाच्या भाव भयणो, ह्या विशयाचेर नियाळ करतना आमी 4 सोबीत प्रश्नाचेर नियाळ करया. पयलो म्हणल्यार मिसांव म्हणल्यार कितें? वॉट इज मिशन? आमच्या भावार्थाची परगटणी एका खोऱ्या आनी जेजून दिल्ले शिकवणेचेर. एक मिशनार संपूर्णपणान आपले जबाबदारेन जियेल्लें जिवीत. जेन्ना एक भावार्थी आपलें जिवीत संपूर्णपणान जियेता, तेन्ना आपल्या भावार्था वरवीं तो आपलो परगटणी करता आपल्या जिविता वरवीं. आनी हेंच जावन आसा एक मिशनार म्हणलेलें जिवीत. दुसरो प्रश्न म्हणल्यार मिसावाचो वावर कोणाचो? हूज वर्क? इज इट द वर्क ऑफ मिशनरीज ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियर ओ मिशनरीज ऑफ चॅरिटी? कोणाचो वावर? मोगाच्या भाव भयणीनो,
आजेन तेचो एक डॉक्युमेंट आमकां सांगता, द चर्च इज मिशनरी बाय इट्स वेरी नेचर. इग्रोज स्वयंवानूच मिशनार. तर आमी आमच्या बावतिस्मा वरवीं मिशनार जावन आसा आनी देवाचे धिरादीक गोवाय जावंक ताचे परगोटणार जावंक आमकांय उलो आसा. हे न्हयच फकत पाप सायबाक, गोवळी बाबाक ओ पाद्रींक माद्रींक, पूण आमा समेस्तांक. आनी आमचें मिसांव कितें आसा? हेंच तें आमचें मिसांव. वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. हो जावन आसा मिसांव आमचें सगल्यांचें. जाल्यार तिसरो प्रश्न म्हणल्यार मिसांवाचो वावर कोणा पासत? मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या भारत देशांत जायतो असो लोक आसा तांणी देवाचें उतर आयकूंक ना. हांव हांगा उबो रावन तुमकां कोणाक कवितेर कोर म्हूण सांगना, पूण देवाची बरी खबर तांकां दियात. जावं तुमी वावर करतातूय, जावं तुमी शिकतात थंय. आनी हो वावर तुमी भियेनासतना करूंक जाय, लजे नासतना करूंक जाय. मोगाच्या भाव भयणू, आमी क्रिस्तांवांक हें बळ आनी घोटाय आमकां मेळटा. हालींच आमकां हे 2 नमुणे आमच्यान घेवंक जाय. पयलो म्हणल्यार हुसेन बोल्ट, जमैकन रेसर, फास्टस्ट रनर. आपली रेस तो सदांच सुरू करतना खुर्साची कुरू काडून तो सुरू करी आनी सोंपतच तीच खुर्साची कुरू काडून सोंपयतालो. आपल्या संगाता पवित्र पुस्तक घेवन तो शारांनी वतना व्हरनासतना तो रावनासलो. दुसरें म्हणल्यार हालींच क्रिकेट वर्ल्ड कप, वुमन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप मुक्त जाला आनी तितून आमची एक भयण जेमिमा रॉड्रिगीस ताणें खेळाच्या मैदानार देवाक परगटलो. देवाची ती थिरादीक गोवाय ती जाली. आपल्या खेळान त्याच जेसून आपणाक बळ दिलें, त्याच जेसून आपणाक घोटाय दिली आनी वरवीं हें चेडूं एक गोवाय जालें. मोगाच्या भाव भयणीन ल्हानूच आसतना आमचे गायनाच्या झेल्यार एक सोबीत गीत आसा, आयज काळ जुबोर आयकूंक मेळना. ताचो नाद हे परी, आमी क्रिस्तांव मोरूंक तयार, भावार तामकां व्हड बांदार. आमी एक वेळ आसलो सारकी उमेदीन झेतान म्हणटालीं, आमी क्रिस्तांव भावार्थाक लागून मोरूंक तयार. भावार्थ जावन आसा एक बांदार आनी हो भावार्थ आमकां आयज कालचो न्हय म्हणटा हें गीत. हो भावार्थ फ्रांसीस शावेराच्या वेळा वयलो. जाल्यार ह्या भावार्थाक गोवाय दिवंक आमी कित्याक पाटी सोडटा जायत, कित्याक आमी लोसतात जायत काय? मोगाच्या भाव भयण, आज हो विशय आमकां केरीतपणी आमकां एक जागृत करूंक आमी मिशनार, आमी देदूचे थीर गोवाय धिरादीक प्रवादी जावंक आमकां उलो कोत्ता. आनी निमणो विचार म्हणल्यार मिसांवाचो वावरा पासत आमी कितें करचें? सवार जाणांचे कडेन मनांत प्रश्न येता, मिसांवाच्या वावरा पासत आमी कितें करचें? ह्या गिता परी हांव म्हणना तुमी मोरूंक तयार जायात, पूण मिसांवाच्या वावरा पासत तुमी मागणें करात. मागात मिसांवाच्या पासत, मिशनरां पासत ते खेड्या गांवांनी ते वावुरता, जायते कोस त्रास ते अणभवता. मागयात तांचे पासत, मोग आनी हुस्को तांचे सवें दाखोवयात. गोरी ते तुमची धूव जायना जायत, तुमचे पूत ना जायत, पूण तांचो मोग, तांचो हुस्को आमी तांकां दाखोवया. तिसरें म्हणल्यार तांचे पासत आमी त्याग सॅक्रिफीस करया आनी जाता जाल्यार फूल नापाकडी दिवन ह्या मिसांवाच्या वावराक आमी दुडवांचो आदार दिवया. मोगाच्या भाव भयणीनो, मानेवंत पादाग्नेलाचें जिवितानूय हेंच कितें आमकां मेळटा. जावं एक ल्हान भुरगो आसतना आपल्या जिवितांत तो देवाचो धिरादीक गोवाय जालो, एक कॅटिकिस्ट कसो भुरग्यांक शिकयतना, जावं एक सेमिनारीन ओत्मीक गुरू कसो वावुरतना, जावं एक यादनीक कसो सावड्डें वो शिरोड्डा वो कुमटा वावुरतना. म्हाका भारी खुशी भोगता कुमटा ह्या वाराड्यान म्हाका वावुरच्याक एक संदी मेळ्ळी. मोगाच्या भाव भयणो, मानिवोत पाद आग्नेल भारी ह्या मिसांवान वावुरलो. जेन्ना वाराड्याची जमात जाताली तेन्ना म्हाका एक बरें दिसतालें मिटिंगेचे पयलीं ताच्या कुडान वचून बसच्याक. खेरीत वावर मोगाच्या भाव भयणो आमकां पळोवंक मेळटा. त्या हनुमाव फिरगोजेन तो वावुरलो कुमटा, पूण थंयच न्हय, कुमटा, काडले, माणकी, मिरजान, गोकर्णा इतल्या पयस तो गेलो मिशनार हो वावर देवाच्या उतराची परगटणी करूंक. न्हय आपले 4 व्हिलर घेवन, पांयांनीच 2 व्हिलरांत.
आनी तो दिवरादीक गोवाय तो जालो. आज आम्हा समेस्तांक तोच मानवंत आग्नेल आमकां त्या भावार्थाचे गोवाय सांग उलोव कोत्ता. हो भावार्थ मानिवंत पाद आग्नेलां खंय शिकलो जायत. राशोल सेमिनरींत, पिलार सेमिनरींत ना मोगाच्या भाव भयणो. आपलो भावार्थाची पयली शिकवण ताणें आपल्या घरा घेतली. आवय ताची पयली शिक्षक जाली. आवयची मांडी जावन आसता पयलो बांक तो जालो. त्याच पासून आमी म्हणटा भावार्थाची पयली शिकवण. द फेथ स्टार्ट्स एट होम. Home is the first place. Our mother is the first teacher, and our mother's lap is the first bench we learn our faith. हेच मानिवंत आग्नेलान आमच्या आपल्या जिवितान केलें. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज जेजू म्हणटा आपणाक हात ना, पांय ना, दोळे ना. तुमी जावन आसा म्हजे हात, तुमी जावन आसा म्हजे पाळे, तुमी जावन आसा म्हजे दोळे. ही पोरगोटणी करच्याक, ही गोवाय जावच्याक वखदार आनी वखदा भायर आमी वारूंक. इन टायम एंड आउट ऑफ टायम वी हॅव टू बी विटनेसीस टू गॉड्स वर्ड. हेंच कितें मोगाच्या भाव भयणाची देव स्थिती आमकां उलो कोत्ता. आज आमी 90th पुण्यतिथीचो मानेवत आग्नेलाचो आमी फाल्यां दीस मनयतले. फुडल्या वर्सा 99th उपरांत 100 पावतले. पूण आमी जायते नियाळ कोत्ता, नोवेनान भाग घेता. हे नियाळ विचून काडटा, नियाळान वांटो घेवन आमचें जिवीत थाऱ्यार पडलां जायत काय? आमचें जिवीत आमी निटायेर घाललां जायत काय? आमी नोवेनां करता, ताचो दीस मनयता. हे बरी आमचीं वर्सां धांवत वेतलीं, परब आमी मनयत वेतलीं जाल्यार आमच्या जिविताक लागू जातलें कितें आसा काय? फेस्त येयलें, फेस्त गेलें. आमी एके कडेन म्हणटा खंय गेलो, खंय ना, कितें हाडलें, कांय ना. असली गत आमची जावची न्ही मोगाच्या भाव भयणीनो. आज ह्या मिसान वांटो घेतना, ह्या विशयाचेर नियाळ कोत्तना आमी मानिवंत आग्नेला परी धिरादीक गोवाय जावंक आमकां ह्या मिसा भेटेन बोळ आनी गोटाय आमकां मागुया. सगळीं आमी उबी रावया आनी आमची मागणी, आमची तेसवां ह्या वेदी मुखार बापाक उबारुया. मिसांच्या गांवांनी काम कोत्ताना जायतीं दोन परगोटणार आपल्या जिविताची पर्वा करिनासतना जेजूची बरी खबर परगोटूंक वावुरतात. ताच्या वावराचेर आशिर्वाद घाल आनी तांच्या कश्टां वेळार तांच्या आदाराक पाव म्हूण बापा लागीं मागुया. विस्वासान मागतां बापा, आमच्या दोयेन आयकून घे. जायतीं आमचीं क्रिस्ती भावा भयणां आपल्या भावार्थाक लागून दुमाळो आनी पिडापीड सोंसतात. तांकां राख आनी सांबाळ आनी आपल्या भावार्थान तीर आसूंक बापा लागीं मागुया. विस्वासान मागतां बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. दर एक क्रिस्तांव आपल्या बावतिस्मा वरवीं एक मिसोनार तोर आमच्या बऱ्या क्रिस्ती जिविता वरवीं जेजूक परगोटूंक आनी ताचे धिरादीक गोवाय जावंक बरवशान जिविताची यात्रा करूंक कृपा मागुया. विस्वासान मागतां बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. मादिवंत आग्नेलान आपल्या मिसोनारी वावरान दुबल्या धाकट्यांक आनी दुगेस जाल्ल्यांक बुजवण दिली आनी पिडेक सांपडलेल्यांची मोगान आनी आपुरबायेन सेवा केली. ताचे भाशेन आमी देवाचे काकलुतीचे मिसोनार जावंक आमकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया.
विश्वासान मागतां बापा आमकां दोयेन आयकून घे. भोव मोगाल बापा, ह्या आमची मागणी दोयेन स्विकार कर. जशे परी एक बापूय जाणा आपल्या भुरग्यांक कितें दिवचें, कितलें दिवचें आनी केन्ना दिवचें. तूं जावन आसा बापूय आमाचो मेस्तांचो. आमची मागणी तशी येवजणे पोरमणे शार्ती पावय. ही आमी मागता तेच क्रिस्तांव आमच्या सोम्या वरवीं. आमची वेचणूक खाता, आमची काळजां तातूंत घालता, आमची मोगां तूं करून पिता. स्विकार करून प्रार्थून मागता, नवा हुंडो आल्तार हाडटा. Soros somor bitał, amcie sukdus sorbitroitał, marugimur linot kortał, amco uno modol kolo, Jezu chingur dozatolo. Portun domel dolo, Jesu amce canzatolo. मोच्या भाव भयणीनो, मोची आनी तुमचें बलिदान सरपोत वेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी वैवेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदाराक सन्मेस्फोर मानून घेवं. भोव दयाळ बापा, आमी खालतेपणी भेटयता ती मागणी आनी दानां दुलोबायेन मानून घे. तुजे विस्वाशी सेवा करून दोगदावनी भोगतांनी तुज्या पुता जेजूच्या योजनांत आपणाक वांटो मेळ्ळ्या म्हूण आनी तुज्या विसरलेल्या भुरग्यां संगाती आपलीं नांवां स्वर्गार बरयलीं आसा म्हूण संतोशान भरूंक ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस पर तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया, सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपोत वेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व दाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमतां, जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवणपण परगट्टा. तीर बरवशान ताच्या मैमेवंत येण्याक अंतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भोगता संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Dolbarazo sorves por tu. Povit, povit, povit. Dolbarazo sorves por tu. Sorganizons arbolia. Voi bova. Sorganizons arbolia. Voi bova. Utsorgi tu caso Sorves porace navi Eta takazoi Sorves porace navi Eta takazoi Utsorgi tu caso बापा, खरोच पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर.
तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कस मरूंक सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोटलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोरपुची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सासणी कराराचें रगत, पातकांचें मोक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. ही म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ पोरगोटुया. सोम्या जेजू आमी ओंगलो खाता आनी एकाचितले पियेतां. इतले पावटी तूं वैभवानेसून आमी तुजें मरण पोरगोट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी गुडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी चडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लेवोचो उदाब आमच्या भाग्यवंत बाप्पा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बाप्पा सिमिया आमच्या आदारी गवळी बाप्पा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरमासो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती आनी तिचो पोती बागेवन झुजे बागेवन धरून दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकमोनान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सडवंडाराची यातनां मनान धरून ताणें शिकयले मागणे आज आमी म्हणटना आमकां धिरादीक गोवाय जावं बोळ आनी गटाय ह्या मागण्यांतल्यान आमी मागुया म्हणून. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमची सुकलेल्यांक बक्षितांक तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान उतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल
आनी तुजी कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. जेजू आमच्या काळजान आयिल्लो आसा. ही गरीबोर आमचे दोळे बंद करुया.
काळजांत आयिल्ल्या जेजूक दिन वाचुया. आमच्या बावतिजमा वरवीं देवान आमकां एक मिसांव दिल्लें आसा. हेंच मिसांव आमच्या जिवितांत पाडूंक ताचीच घोटाय आमकां सगल्यांक मागुया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्काराचे सक्तीन तुज्या चाकरांक स्वतान थीर कर. तुज्या पुता फाटल्यान आपलो खुरीस घेवन वेतल्या आनी ताचे पासत कश्ट भोगतल्या तुज्या भावार्थ्यांक विघ्ना मदें संतोश दी आनी क्रिस्ती भावार्थांक साक्षी दिवंक तांकां गोठायन भर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. बसूया. आनी एक फावट इश्टानो तुमकां सगल्यांक मागीर मोगाचो येवकार ह्या पिलाच्या दोंगरार. तुमकां जायत्या जाणांक पळोवन आमी खुशाल. ह्या पवित्र जाग्यार तुमी आसतना इश्टानो देवान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर धंद्याचेर उपोट बेळसावंक घालची म्हणून आमची कालती मागणी. कांय कळून इश्टानो कोणाची गाडयेची चावी आमकां मेवलेली आसा. कोणाची ती ओळखून आमच्या साक्रिस्तीन ती आसा तुमी व्हरची. मानून आग्नेलाचे फेस्ताच्या दिसाक तुमचे गिरीत इंतेसावा पासत मिसा आमच्या ऑफिसान दिवंक येता. कोंकणी बायबल डायरी 2026 ती विक्रेक आमच्या पुस्तक शाळांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्कांत मेळटा. आमचे पिलाचे संस्थेंत पाद्री जावंक सोदतल्या भुरग्यांक तांच्या शिंगपांत आनी आकारणेक आदार दिवंक कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार आमच्या बसीस डेस्क ऑफिसांत वचून मेळचें. तशेंच आमच्या फादर आग्नेल ऑफर्नेजीन शिंगतल्या अनाथ भुरग्यांक आदार दिवंक सोदतल्यांनी आमच्या ऑफिसान वचून तुमचो आदार दिवचो. फाल्यां नोव्हेंबराची 20 मानियोत आग्नेलाचो 89 डेथ एनिवर्सरी मिसा सकाळीं 5:30, 6:45, 8 आनी दोबाजीक मीस 9:30 वाजता भोवमानेस्त बिस्म डॉमिनिक सावियो फेर्नांदीस मुखेल यादनीक आसून भेटयतलो. फाटले 9 दीस तुमी भावार्थान आनी व्हडा भोगतीन हांगा आयलीं. तशेंच फाल्यां दिसाकूय तुमी सगळीं ह्या दोबाजीक मिसांत वांटो घेवंक आमचें तुमकां आमंत्रण. दोबाजीक मिसा उपरांत 11:30 वरांनी एक मीस आसतलें. सांजचें 4, 5:15 आनी 6:15. सेमिनारीच्या ग्रावंड फ्लोरांत पिलार मिशन एक्झिबिशन तयार केल्लें आसा. पिलारचे मिशनार वेगवेगळे गांवांनी भारतांत आनी परदेसांत वावरून जेजूचे शिव वर्तमान परगडटात. त्या गांवांतली संस्कृताय ह्या एक्झिबिशनान दाखोवड केल्या. मागता तो तुमी वचून बरे भाशेन पळोवन आनी अणभवून. वावराड्याचो इश्ट हें सातोडें दर ब्रेस्ताराक पिलाची संस्था ते उजवाडायता. तुमचे संस्कृतावाचे आदारान हें कोंकणी पत्र आमी फुडें व्हरूंक पावता. वावराड्याचो इश्टाक संस्कृतांव दर वर्साक फकत 250 रुपया हे आमचे कोंकणी पत्र आनी कोंकणी भाशा फुडें व्हरूंक तुमचो सहकार मेळ्ळो म्हूण आमी आदींच फुडें तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. पिलाचो कोविंत हें पुस्तक आमच्या सुपुल्ल्या पिलाचो इतिहास आमकां दाखयता. तशेंच मानियोत आग्नेलाच्या जिविता वयर कोंकणी आनी इंग्लीश पुस्तकां आमच्या पुस्तक शाळांत विक्रेक आसात. अंडरस्टँड वॉट वी सेलिब्रेट ह्या पुस्तकार पवित्र मिसाचे भाग आनी आमच्या मीस भेटोवंक कसो वांटो घेवंक जाता ताची माहिती दिल्ली आसा. तुमी तो पुस्तक शाळांत आनीक इन्फॉर्मेशन डेस्कांत तुमी घेवचो म्हूण आमची मागणी. तुमकां कोणाकूय पेंडोलाचो फेस्ताच्या फुलाचो खर्च दिवंक खुशी आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसांत मेळचें. नोव्हेंबराचे 20 मानियोत आग्नेलाचो 89 डेथ एनिवर्सरी ताचे मनांक सांजची 8 वाजता फादर आग्नेलो स्कॉलाच्या आंगणांत बोरवोसो आमकां फुटयना हो फ्री तियात्र आसतलो. बरयणार डॉमिनिक कार्वालो. तुमकां सगल्यांक आमंत्रण. मोगाडिश्टनो
मानवत आग्नेल आमचो आस्कारी ताचें नांव घेवन ताची फोंडाची माती उदकान पिवन व ताचे तुमला शिवून जायत्या लोकांनी देवाचो आशिर्वाद अणभवला. आयज आंतोनेता आझावेदो उतोरदातान अशें सांगूंक सोदता. म्हाका एक फायब्रॉयड जाल्लो आनी ऑपरेशन करून काडलेलो. उपरांत 2 शिस्ट जाले, तेवूय ऑपरेशन करून काडले. एका वर्सान स्कॅनिंग केलें आनी परतून फायब्रॉयड आनी 2 शिस्ट मेळ्ळे. वैजान सांगूंक लागलो परत ऑपरेशन करचें पडटलें म्हणून. म्हजेर आकांत आयलो आनी पिलार येवन भावार्थान मानवत आग्नेला लागीं हांवें मागलें आनी ताच्या फोंडाची माती उदकान फिरोवन पिवन आनी ऑपरेशन नासतना बरें कर म्हूण भावार्थान मागलें. परत स्कॅनिंग केलें आनी फायब्रॉयड्स आनी एक सिस्ट नाच जालो. दुसरो सिस्ट जिरोवन इल्लो उरलोलो. त्या पासत ऑपरेशन करची गरज ना म्हूण वैजान सांगलें. त्या पासून हांव काळजांतान देवाक दिन वाचता आनी मानवत आग्नेलाक बेगीनूच साताचो मान मेवचे खातीर मागता. हो इश्टानो, भावार्थान केलेले मागणे आयज होच भावार्थ घेवन आमी आयिल्लीं आसा. ह्याच भावार्थान आमची इंतेसांवां आमचेय आवंडे उबारुया. आमकां आमच्या गरजांत आमच्या आकांतांत आमच्या दुयेंसांत पाव म्हणून देवा लागीं खोतखोत्यान मागुया. आनी आमचे पासत मागतना जायत्या जाणांनी तांचे पासत मागूंक लायलेले आसा. तांचोय उगडास करुया, तांचेय पासत मागुया. कितें भशेन मानवत आग्नेलाक साताचो मान मेवचे खातीर मागुया. मोगाळिश्टानो, आमचे जायते भुरगे तरणाटी परदेसांत कोश्ट काडटात, भिरांतीन दीस सारतात. कितें भशेन आयर्लंड आनी अमेरिकांत हे आमचे भुरगे कश्ट वतात, भिरांत आयिल्लीं आसा. ही सगळीं ते सगळें एकठांय करुया आनी कितें भशेन हे आमच्या तरणाट्यांक परदेसांत वावुरतल्यांक काळजीदारपण गोठाय आशिर्वाद दी म्हणून ही सगळीं ते सगळें एकठांय करून आमी सगळीं उबी रावुया आनी मानवत आग्नेलाच्या नव्यानांत भाग घेवया. उपकार मेळूंक मागणें. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मोनान आमी ओळखता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी उर्चोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानवत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानवत आग्नेलाच्या बागेवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशें जाता मानवत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरीत जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज भावार्थान उबार. एक कुणाकोशी फावो कर म्हूण विनयता. मानवत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणी. उगणीत काकुतीच्या देवा, सोड पोट पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागताव. वळा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानवत आग्नेलाक साताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोट परगोटणे उदेशी मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नावी आमेन. मी सोमतोच पिडीवंताचेर मागणे इगोर्जेन जातले. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. सरपोत पिदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूंक. वचून याद जेजू क्रिस्ताचे धिरादीक गोवाय जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे वळखा. पादाग्ने जेजूच्या भोवता तुझे नाव आयज बोर जोडटा. नी
सोर